वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसूंक जाय. सो तुमकां टायटल पळोवन कळत आसतलें आयज कितें स्पेशल आहा. सो प्लीज कंटिन्यू रावा. आयज तुमकां आमची जात्रा पळोवपाक गावतली आनी तुमकां यादूच आसतलें ल्हानपणान आमी कशी कितें जात्रा सेलिब्रेट करतालीं. ओवर एक्सायटेड आसतलीं आमी, कारण आमकां जेन्ना कोण पॉकेट मनी दितालो तेन्ना आमी स्कुलान पयलीं डिस्कशन करतालीं आयज आमी कितें घेतलीं. इयरिंग्स घेतलीं, मागीर मोबायल घेतालीं. तो छय्या यादूच आसतलो तुमकां. सो पयलींच डिस्कशन स्पेशली स्कुलान गर्ल्सांचें हें डिस्कशन आसतालें. इवन दुसरे दिसा हाडून दाखयतालीं आमी की हे पळय आमी किचन घेतलें आनी कितें घेतलें. सो ते दीस पयलींचे दीस भरपूर याद येता आतां जशी जशी एज वाडटा तशी, कारण ते दीस काय पयलींचे आतां रिटर्न येवचे ना. तुमकांय खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा. बट जे कोण ल्हान भुरगे म्हाजे विडियोज पळयता तांकां सांगूंक सोदता, प्लीज आतां तर एन्जॉय करा तुमचें लायफ, मागीर अजिबात एन्जॉय करूंक मेळना. सो चला प्लीज कंटिन्यू रावात आनी व्हिडियो पळोवंक गावतलो फूल तुमकां जात्रेचो कसो कितें. सो चला तर कंटिन्यू रावात. आम्ही मरे अशी लाईन लागली दाराकडे अशी. असंच करतले माझा न्यू पर हमारे भेटूया. आम्ही प्रेझेंट एन्जॉय करता गोबी मंचुरी आणि माझी कझन्स आणि हे आसा आमच्या म्हादेवाचें देवूळ. थंय म्हाका चड काही शूट करूंक गावना कारण भरपूरच गर्दी आसली थंय. सो फ्रेंड्स हांव मेळटा डायरेक्ट घरा वचून. चला तरी या. सो फ्रेंड्स हे आसा माझ्या व्हडल्या माशेचें चेडूं, पळोवंक शकता. ओके सो फ्रेंड्स आमची जात्रेक आयज कितें मेनू आसा तो दाखयता तुमकां. फर्स्ट आसा सालद, तेजे मागीर चिकन, वेजूय आसा नॉन वेजूय आसा, शीत आसा, गोडशें आसा, गोवन गोडशें फेमस आहा हे दाळीचें. तेजे मागीर पुलाव आसा, छोले आसात, वालीची भाजी आसा,
आणि हे स्पेशल मावशेन सुका करून हाडलेला फोण्याचा आणि पाव असत. ओके सो आमगेर जात्रेक कोण कोण येयलो तो दाखयता तुमकां हांव. सो चला तर. असो साळांतलो असो प्रणेश, गौरेश, गौरेशाचो फ्रेंड राहुल, निखिल, धाकटे मावशेचो चेडो. ओके सो ही आसा म्हाजी व्हडली मावशी फोण्या रावता. ही आसा साळांतली मावशी म्हाजी साळान रावता. ही आसा मम्मी हिका मोस्टली ब्लॉग्सान पयल्यात आसतली तुमी. ही आसा धाकटी मावशी म्हाजी. तेज्या मागीर ओके ही आसा प्रिया, हो आसा मिलीन, हो आसा म्हाजो धाकटो मावसो. तेज्या मागीर ही आसा रेणुका व्हडल्या मावशेचें चेडूं, हे साळांतल्या मावशेचें चेडूं. ही आसा चैताली. सो फ्रेंड्स हो आसा म्हाजो मामा, हे मामाचे भुरगे, हो व्हडलो हो धाकटो आनी ही मामी म्हाजी. पयला आसतले तुमी ही म्हाजी सगळी फॅमिली. हाय कर. सो ऑलमोस्ट हांगा सगळी जेवन रेडी जाल्ली. उरलेली ती फकत आमी चिल्लर पिल्लर कजन्स सगळी म्हाजी. सो आतां आमी जेवण घेताली जेवपाक आमकांय बीन, कारण ऑलमोस्ट भरपूर टायम जाल्लो. आनी हांगसर पळोवंक शकता तुमी रेणुका, चैताली, गंधाली जेवण घेताले. इवन हांवूय आसा फाटल्यान आसा. सो मेनू तर पयलोच आसतलो तुमी कितें स्पेशल आहा तो. सो पळोवंक शकता जशें तुमी. आनी अशे तरेन आमची जात्रा चालू असली, सेलिब्रेट करताली आमी. सो चला आमी आतां जेवण घेता. सो सगळ्यांनी हाय करा. सो फ्रेंड्स आमची जात्रा काबार जाली आनी सगळी फॅमिली म्हाजी वचपाक भायर सरलेली आनी आमी तांकां पावपाक गेल्ली. बाय बाय करतालीं सगळीं जाणां, कारण ऑलमोस्ट भरपूर रात जाली आनी दुसरे दिसा उठून तांकां 19 डिसेंबराक वचपाक जाय आसलें आनी कंपल्सरी हांव वचपाक, नाल्यार सर बीन तापयतले म्हणून. सो जशें की पळोवंक शकता ती वयताली सगळीं आनी आमी पावपाकूय गेल्ली तांकां. सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कारण तुमी येयली आमची जात्रा भरपूर स्पेशल केली म्हणून. आनी जे कोण मिस जाले आसात म्हाज्या व्हिडियोन जाल्यार तांकां सॉरी म्हणटा. मे बी व्हिडियो कॅप्चर करूंक नासतलो आमी. सो सॉरी. सो यूट्यूब फॅमिली गूड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. कारण रातचो ब्लॉग हांवें एंड करूंक ना, आयज करता. आयज आसा 19 डिसेंबर, कारण राती आमकां भरपूर लेट जालो सो व्हिडियो म्हाका एंड करूंक मेळोंक ना. सो दुसरे दिसा करया म्हटलें. आनी आयज आसा स्पेशल डे 19 डिसेंबर. हॅप्पी लिबरेशन डे तुमकां सगळ्यांक. तुमी सेलिब्रेट केलो की ना, स्कुलान बीन गेली की ना, कमेंट करून सांगा म्हाका कोण कोण गेल्ली ती. कारण हांव जाणा भुरगीं बीन म्हाजो व्हिडियो पळयतात. आनी थँक्यू तुमचो रिस्पॉन्स खूब बरो येता म्हाका. कारण जात्रेकूय तुमी म्हाका विचारतली तूं व्हिडियोज बरे करता म्हाका, आमकां घे. सो सॉरी सपोज कोण मिस जालो जाल्यार व्हिडियोन. हांव ट्राय करता आनी तुमचो रिस्पॉन्स खरोच बरो येता. म्हाका खरेंच बरें दिसता की हय हांव व्हिडियो बरें करता म्हणून. अशेंच आसूं न्ही तुमचो रिस्पॉन्स सपोर्ट म्हाका. सो आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता, कारण भरपूर लॉंग जातलो. सो व्हिडियो जर आवडलो आसत, आमची जात्रा आवडली आसत जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. आनी कमेंट करून सांगात म्हाका म्हाजो व्हिडियो कसो आसलो तो. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय बाय.